Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. पोरू घडला तशें परतें घडचें न्ही म्हूण प्रशासनान सुरक्षे विशीं नेट धरला. सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी जावची म्हूण कृती समिती नेमल्या. कृती दलाच्या मुखेल पदार दिवचलचो मामलेदार आसतलो. ताच्या उपरांत पुलीस निरीक्षक, उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी, वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो, PWDचो कार्यकारी अभियंतो आनी शिरगांव पंचायतीचो सचिव दळांत आसात. ही आता मीटिंग झाली आसा. ऑलरेडी आमी 2 मिटिंग्स घेतले. 7 जानेवारी घेतली, 31 जानेवारी फिल्ड इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा. सो आयची मिटींग घेतली ते एक आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या भुरग्यां खातीर, कारण थोडे मेजर्स आमी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड ह्या वर्सा घेतला. सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मिटींग आशिल्ली. तुमकां आमी जॉयंट टास्क फोर्स म्हणून एक ऑर्डर काडिल्ली आसा, जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेटीव आसता, अंडर मामलेदार आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, तशेंच PWD, इलेक्ट्रिसिटी, तशेंच फायर इमर्जन्सी सर्वीस, जे सगळे टेम्पल प्रिमायसिसान सेफ्टी नॉर्म्स चॅक करतले. सगळे एनक्रोचमेंट्स जे आसात म्हणजे टेम्पल प्रिमायसिसान ते काडटले. तशेंच बाकीचे क्रावड मॅनेजमेंट ॲक्ट जो आसतलो आमी विथ अप्रुवल ऑफ कलेक्टर एक 15-20 दिवसांत ते फायनलायज करपाक आसा. बट जे भक्तगण जे आहेत ते उजवे सायडीक गेले ना, थंयच्यान हो पेंडॉल जो घातला थंय क्यू मॅनेजर जातली. त्या क्यू मॅनेजरांतल्यान अशें रावंड घेवन फाटल्यान येवन अशें लेफ्टाच्यान त्या गेटींतल्यान भितर येतले, जेणे करून ह्या पेंडॉलान जवळ जवळ 7,000 लोक एकोमोडेट जातले एट अ टायम. आजचे मिटिंगेक धोरणान कांय सूचना केल्यो, कित्याक झुंबड जावंक जायना. आमी क्यू सिस्टम करतल्यो. धोरण आनी बाकीचे पब्लीक आसा पळय न्हू, तांकां एकूच रोल सोडचे ना, दोगांक अलग अलग धरूंक जाय. तेंची एंट्री वेगळी आसतली, फक्त एक्झीट आसा ती कॉमन आसतली. पूण जेन्ना धोरण भितर वयतले तेन्ना जनरल पब्लिकाक स्टॉप करतले, आनी जेन्ना जनरल पब्लिकाक सोडटले तेन्ना धोरणांक स्टॉप करतले. अशे भशेन एक नियोजन आसा. त्यो देवस्थानचो प्राकार आसा न्ही, सभोवतालची जागा ती जवळ आनी 1,000 मिटरान वाडयल्ली आसा, म्हणजे प्लॅनिंग लेवल केल्ली आसा. आनी ह्या जागेन जंय दुकानां लागतालीं ताका कंप्लीट प्रतिबंध केला, आनी सरकारी यंत्रणेचें तशेंच म्हणणें आसा. हायकोर्टाच्या हेचे आमचे एफेक्ट फायंडींग कमिटीचे तशेंच हें आसा फायंडींग की हांगासर दुकानां खंयचीच लावपाक मेळची ना, आनी आमी दुकानां लावपाक दिवची ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.